गोंय विधानसभेचो सभापती प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जाल्या उपरांत सभापती पद रिकामी जाला। सध्या उपसभापती लोबो सभापती म्हूण काम पळयता। सभापतीची बेगीनच वेंचणूक करची म्हूण जूनाच्या 4 तारखेक गोंय विधानसभेचे एका दिसाचें खासा अधिवेशन आपयलां, अशें कार्यकारी सभापती मायकल लोबोन पत्रकारांक सांगलें। One day session will be called on June 4th. That is finalized. The date is finalized, and it will be from 11 o'clock onwards. So what is? Yeah, the only one agenda will be there. Election of speaker. म्हाका सभापती पद नाका। भाजपाचो सगळ्यात वरिश्ठ आमदार कोण आसा तांणी सभापती पद घेवचें, अशें उपसभापती मायकल लोबोन सांगलें। सिनियर मोस्ट बीजेपीचो कोण तरी MLA आहा तेणे घेवचें अशें म्हाजें मत, आनी म्हाका दिसता पार्टीचें मत अशेंच आसतलें।